नमस्कार. दनपारच्या खबरात अविनाश जोशीचो येवकार खबरो विस्तारात. गोंयकारांनी देशाच्या बऱ्याचो फुडाराचो विचार करून मोदी सरकाराक परत तेंको दिवचो. उत्पल पर्रीकार हेडॉन. गोंय सरकारा कडेन आपले व्यक्तिगत इश्यू आसातूच गोंयच्या इश्यू वयल्यान आवाज काडीत रावतलो, मात सुरक्षीत आणि सक्षम देशा खातीर खंय मोदी सरकार परत सत्तेर जाय. थंयच आसा 2014तल्यान किंवा ताच्या पयलींच्यान आमी खंय आशिल्ले. तुम्ही आज सांगतात लोकांक की कमळाचेरच बटन दामात म्हणून. हय, आणि ताचे क्लियर रिजन्स आसा. हय, सांगा. एक म्हणजे वी आर एट अ इन्फ्लेक्शन पॉयंट. हे इलेक्शन बेटे खंयचेंय इलेक्शन जावन ना. एक देशाचें इलेक्शन असले तरी सुद्दां वेगळे वेगळे मुद्दे हांवें जर पळयले ते देशाचे किंवा इवन आंतरराष्ट्रीय विशय आमचेर केन्ना कशे आमकां इम्पॅक्ट करतले हे आमकां विचार करचो पडटलो. आज मिडल इस्ट पळयल्यार एक युद्ध पेटपाच्या हाचेर आसा. ऑलरेडी बॅलिस्टीक मिसायल ह्या सायडींतल्यान त्या सायडीन जाल्या. थंय नेटो रशियेच्या दारार वचून रावपाक इज हेल्बेंट ऑन इट. आनी जाका वर्ल्ड वॉर 2 सारकी हिस्ट्री वाचल्यार एकदां रशिया तो रशियन बॅर चालू जालें की कितें जाता तें सगळ्यांक खबर आसा. सो वी आर ऑन द ब्रिंक ऑफ वर्ल्ड वॉर 3. आनी अशा टायमार म्हाका दिसता एक स्ट्रॉंग लिडरशीप जी प्रायम मिनिस्टरान गेल्या 10 वर्सां दाखयल्या तेच सरकार परत येवंक जाय. आनी म्हणून बाकीचे जे लोकल ग्रिवेन्सीस म्हजेय आसा, लोकांचेय आसतले, पण ह्या हाच्या खातीर अशे अनेक मुद्दे आसा ताच्या खातीर हांव कमळाक मारा म्हणटा. म्हणून फिर एक बार मोदी सरकार हे हांवूय म्हणटा. काय एंटी इनकम्बन्सी 10 वर्सां एक सरकार सत्तेर उरलें की ताजे विशीं आसता. हे वेगवेगळे तरेची नाराजी आसता. तुम्ही आज लोकांक कितें सांगता ते सगळे विसरात म्हणून, बिकॉज देर इज समथींग बिगर देन दीस एट स्टेक. ना, हांव विसर म्हणना. ग्रिवेन्सीस आसताच. तो एमपी भशेन काम करता, प्रश्न रेज करूंकूच जाय. एक सॉर्ट ऑफ स्टेटी खातीर ताणें लॉबिंग करूंक जाय. पण सेंट्रल गव्हर्मेंट कितें जाता पळय ताचो इम्पॅक्ट इज मच हायर ऑन अस देन आमचो लोकल एमपी आमकां कितलो लागता. आनी म्हणून आय एम व्हेरी क्लियर ह्या खेपे तरी बिकॉज ऑफ द हे परफॉर्मन्स सुद्दां बेटे हे फुडें कितें फ्युचरान अशें कितें जाय ताच्या खातीरूच उलयना. इकॉनॉमी जर आमकां वयर व्हरूंक जाय, आज 5 ट्रिलियनाक पावता, ती तशीच ग्रोथ रावल्यार रोखडीच ती 7-8 वर्सांनी 10 ट्रिलियना कडेन लागीं पावतली. सो ती गेली, इकॉनॉमी एक वयर लेवलार पावली जाल्यारूच मोस्ट ऑफ द इश्यूज सॉर्ट आउट जातले. दक्षिण गोंयचो उमेदवार विरयातोच्या संविधाना वयल्या वक्तव्याचेर राहुल गांधी अजून वग्गी कित्याक? मौन पाळ्यार संविधान काँग्रेसूच बदलूंक सोदता हें स्पश्ट. बीजेपीचो राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडेची पणजे काँग्रेसीचेर चढाई. कश्टांनी कमयल्ल्या आनी लोकांचे पुर्वजांचे संपत्तीचेर काँग्रेसीचो दळो. काँग्रेसीच्या जाहीरनाम्यांत इनहेरिटन्स टॅक्स प्रस्तावाचेर तावडे उलयलो. काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात आधी आणलं आणि काल त्यांच्या नेत्यांनी उघडपणे बोलताना व्यक्त केलं की आम्ही इनहेरिटन्स टॅक्स म्हणजे गोव्यातल्या माणसाची जी काही मालमत्ता आहे ती मालमत्ता त्या घरातला प्रमुखाचं निधन झाल्यानंतर त्यातला मोठा टक्का हा शासनाकडे जमा होणार आणि मग शासन कोणाला वाटणार तर मनमोहन सिंग म्हणाले त्या पद्धतीने त्याचं वाटप होणार. म्हणजे आमच्या मालमत्तेवर आमच्या वाडवडिलांनी जी काही मेहनत करून प्रॉपर्टी मालमत्ता कमवली आहे त्यावर सुद्धा काँग्रेसचा डोळा आहे. आणि त्यामुळे मला असं वाटतं की सत्तेत आल्यानंतर काय काँग्रेस करू शकते हे या 2 वक्तव्यावरनं स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे माझा राहुल गांधींना प्रश्न आहे की त्यांचे गोव्यातल्या उमेदवारांनी जे वक्तव्य केलं आहे की घटना बदलून आम्ही अशा प्रकारचं स्टेटस आम्हाला मागतो आहोत आणि घटना बदलली जाईल हे जे म्हटलं आहे त्यावर राहुल गांधी यांचं काय वक्तव्य आहे ते ऐकायला आम्ही उत्सुक आहोत. दुसरं
ईव्हीएमा वरवीं जावपी मतदान पेपरांची 100% पळोवणी करूंक विरोधी पक्षांनी घाल्ली याचिका सुप्रीम कोर्टान भायर मारल्या. बॅलेट पेपरा वरवीं मतदानाचे मागणेक सुप्रीम कोर्टाचो न्हयकार. चिन्ह लोडिंगांची प्रक्रिया पूर्ण जाले उपरांत चिन्ह लोडिंग युनिट म्हळ्यार SLUV सील करात म्हूण सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश. म्हापशे मामलेदार कचेरेचे लागसार आंब्याचे झाड कोसळ्ळें. पार्क केल्ले 4 गाडयो डॅमेज. कोणाक दुखापत ना. झाडाक खंय भरपूर आंबे वजन जाल्ल्यान खंय खानो मोडलो. म्हापशे उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून झाड क्लियर केलें. आंबे झाड म्हाका दिसता चड करून ते झाड म्हणजे म्हणटा ते मागलेस म्हणटा पळय त्या टायपचें ते झाड. ते झाड इतले ताका बरें आयल्या फ्रुट्स आयल्या ते लोडेड जालां आनी ते एक्चुअली ताका दोरयो तेंच्यांनी घातलेले वेट्स ह्या करपाक लागून. सो हॅवी लोड आसल्या कारणान ते पेचोन कंप्लीट खाला पडला ते गाडयांचेर पडला. गाडयांक थोडीशी डॅमेज जाली. तितून गाडयेक एक डिझायर आशिल्ली, एक पल्सर आशिल्ली, डिओ आशिल्ली आनी एक SS गाडी आशिल्ली. सो ताका कितें डॅमेज जावच्या पयलीं आमी ते साठी वचून ते भायर काडले. ह्युमन इंजरी सर हितून कितें? नो ह्युमन इंजरी. ओके म्हणजे अकस्मात वेटान झाड पडलें. नॅचरली इट इज नॅचरली ड्यू टू ते प्रोड्यूस. सो टोटल 4 गाडयो डॅमेज आहेत. पाहिलं त्या गाडये काढल्या ह्यो कोणाक उरले ते उरले ह्यो 4-5 डिओ 2 डिओ ते एक्टिवा ती 4 व्हिलर तरी चालवा नासशीत जाल्यार तेवूय डॅमेज जाता. मेन पळय सगळो जड पार्ट आहा तो दुर्गान फिरकविल्लो टँकीच्या नाल्यार तो ऑलमोस्ट सगळे हेच्या गाडयाचेर आनीक पडपाक लागलो. दुर्गा ती सेफ जाले गाडये तरी त्याला स्टेचर गेलो. ओके केन्ना पडलेलो आंबो? हो मरे 4 दिसांनी पयलीं खानो पडलो आनी 4 दिसांनी हांव खानो पडटलो गॅरंटी आसली कित्याक तो एक हेड आसलो आनी आतां पयलीं आवाज येयलो घो पयलीं लोक सगळे धांवले आवाज येयलो घार लोक थोडे पळना बसता. घेऊया एक ल्हानसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. लोकसभा वेंचणुकेच्या दुसऱ्या टप्प्यातले मतदान सुरू. सकाळी 11 मेरेन 15% मायज मतदान. वट्ट 88 मतदारसंघां खातीर वेंचणूक जावपाची. 13 राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांनी वेंचणूक. 1210 उमेदवार रिंगणात. केरळ, महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा सयत हेर राज्यांनी मतदान. सगळ्या गोंयकारांनी मेळून गोंयच्यान इंडिया अलायन्साचे दोनूय उमेदवार जिखून हाडचे. काँग्रेस प्रदेश अध्यक्षाचो उलो. काँग्रेसीन आपल्यो 5 गॅरंटी लोकां मेरेन पावोवपाक पणजे सावन जैत रथ चालीक लायले. हे रथ खंय गोंयभर भोंवतले. काँग्रेसीन नवी घोशणा हात बदलेगा हालात आनी मिस्ड कॉल नंबरूय लॉन्च केला. वायल्ड लायफ राखपाक आमची माद्री राखपाक आमचे नॅशनल लिडरान जे 5 गॅरंटी दिले 5 न्याय जावं युवा नारी जावं सगळे न्याय किसान न्याय हे सगळे आमी घरघरान लोकांक दाखोवपाक पयली वयतल्यो. आनी म्हाका खात्री आहा की जी एक आमी सदांच म्हणटा की 7 तारखेक एक सुनामी जातली आनी जे हे BJPचे मिसलीड आहा ते आमचे दोनूय खासदार पार्लिमेंटान वचपाक असो गोंयकारांक न्याय दितले. आमच्या कॅम्पेनीचो आनी एक आमी भाग कॅम्पेन आनी एक लॉन्च केल्ली आसा. जय यात्रा रथ हे संपूर्ण गोंयभर काँग्रेस पक्षाच्यो 5 गॅरंटी ह्यो प्रत्येक मतदारसंघान प्रत्येक वोटरा मेरेन पावोवपाचो हो आमचो एक प्रयत्न आसा. आज आमी एक मिस कॉल नंबर 9821821898 हे प्रत्येक गोंयकारांक जी आमची कॅम्पेन आसा हात देगा साथ बदलेगा हालात कॅम्पेन जी लॉन्च केल्या ती प्रत्येक गोंयकारा कडेन कनेक्ट जावपाची कॅम्पेन. पुलीस खण खाते राना खात्या खबर नासतना रगाडा न्हंयत संरक्षीत वाठारात बेकायदेशीर रेंव काडप कशें चलतालें काय म्हूण हायकोर्टान चीफ सेक्रेटरीक सोल्लो. चीफ सेक्रेटरीन चवकशी करून अधिकाऱ्यांचेर जबाबदारी निश्चित करची.
4 म्हयन्या भितर कंप्लायन्स रिपोर्ट कोर्टा मुखार दवरचो म्हूण अर्द 2019 स्वेच्छा दखल घेतिल्ली PIL कोर्टान निकालात काढली. The High Court has disposed of a PIL suo motu taken in 2019 on the basis of media report that large-scale illegal sand extraction is going on in the Ragada River. The High Court has now, while disposing of that suo motu PIL, has directed the Chief Secretary to conduct an inquiry that how such a large-scale illegal sand extraction was going from the Ragada River at a place which was fully protected under the environment law. The High Court has directed the Chief Secretary to inquire into that how this illegal sand extraction was going on without the knowledge of local police, the Director of Mining and Geology, and others competent authorities. The High Court has also directed the Chief Secretary to fix the responsibility that who is responsible for this large-scale illegal sand extraction. The High Court has given 4 months' time to the Chief Secretary to conduct the inquiry and do the necessary action. Mukesh Kumar for Prudent. ग्रामपंचायती विधानसभेत दिव्यांगांक आरक्षण दिवचे तांचे प्रश्न तांकां मांडूंक मेळटले. दिव्यांगांक 2000 मानधन मेळटा ते कमीत कमी 5000 करचे. प्रत्येक भौशीक बिल्डिंगेत तांकां यो वच करूंक इजी एक्सेस आसचो. राजकीय पक्षांचे जाहीरनाम्यात दिव्यांगां खातीर कांयच ना. प्रुडंटाचे खासा सिरिजांत दिव्यांगांचो लोकनामो. तुमचे प्रश्न, तुमचे इशू, तुमच्यो आशा, तुमच्यो आकांक्षा, आमची माझी लोकनामो. ना आमचो BJPचो जो कॅन्डिडेट हा भाऊ तो एक बरो मनीस. त्याच्या विरुद्ध केन्नाच खंयच्याच पार्टीन आणि आमच्या BJPच्या सुद्धा पार्टीन तो एक बरो मनीस म्हणून त्याची मान्यता आसा. त्याच्या विरुद्ध केन्नाच तो एक भ्रष्टाचारी किंवा करप्ट म्हणून तेजो हे ना, नाव लौकीक ना. तो एक स्वच्छ व्यक्तिमत्व म्हणून हे आसा. हँडिकॅप्टाच्यो समस्या म्हणजे कितें आसता तेका जे कितें आतां समज कसले सुविधा समज सायकल जाय किंवा आनीक कसले तेजे कडेन हावता जाय तेका एप्लिकेशन करचें पडटा. तें एप्लिकेशन तेजे कडेन पावता म्हणसर खूब टायम लागता. आता जो सामान्य आता जो एक उदाहरण म्हणून एक माझ्या सारकी जी ट्रायसायकलूच धरा ती जर आता हांव एप्लाय करता जाल्यार ताका प्रोसिजर खूब आसा. जे कोण हँडिकॅप आसता तांकां जे हँडिकॅप सर्टिफिकेट आसा ते लॉंग टर्म करूंक जाय. तांकां 5 वर्सां किंवा 3 वर्सां अशेंच केल्ले आहा. ते आतां आमकां पयशे 2000 येतात ते कितें तरी वाडोवन दिवपाचे गव्हर्मेंटान आमकां एक आनीक 1000 तरी वाडोवन दिवपाचे अशें म्हाजें हें आसा अपेक्षा. आनी म्हाका एक आतां पंचायती आसा इतके पंचायती गोंयान तेतून एक रिजर्व सीट हँडिकॅपाक पंचायतीक दिवपाची. नो हेल्प इज देयर बट very less but the people now government should realize now what is good for Goans and what is better for Goan. Now the thing is that I go because then they ask bring this card, bring that card, bring this thing, that thing, which I can't do. The issues that are pending are the accessibility of public buildings. Then the second one is increase in pension from the 2,500 that they are giving for the last 10 years. And the third one we would like to highlight is unemployment. So these 3 issues have been pending for a long time. Issues of persons with disability have been pending. So even at the national level now, the disability sector has come out with a special manifesto because many political parties have been neglecting persons with disabilities. For example, there should be a reservation at in the assembly for persons with disabilities, and even at the panchayat and municipal levels we should have nominations of persons with disabilities so that disabled persons can have a voice. Disabled persons can raise their issues at the panchayat level and the assembly level. दिवचले लायटीच्या लायनमॅनाचे मरणाचे घडणुकेची काँग्रेसीन दखल घेतल्या.
संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्या आड केस करून चौकशी करपाची काँग्रेसीची मागणी. काँग्रेसीचो प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील कवठणकारान उत्तर गोय एसपीक पत्र बरोवन एक्शन मागल्या. लायनीर काम करताना लायनमॅन लायन हेल्पराच्या मरणाच्यो केशी आटोपा येनात. फाटल्या दिसांनी आमकां खबर आसा 19 एप्रिलाक एक लायन एसिस्टंट लायनमॅन खांब्याचेर इलेक्ट्रिक्युशन शॉक आयलो आनी मेलो. आज पर्यंत ताजेर थंय अननॅचरल डेथ रेजिस्टर केली, पण कोणाकूच ते FIR नेम करूंक ना. हांवें इन्फॉर्मेशन काडलेल्या प्रमाणे आनी म्हाका कळयल्या प्रमाणे पुलीस इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या रिपोर्टाची वाट पळयताले. आतां म्हाका खबर ना की पुलिसांक इन्व्हेस्टिगेशन करपाक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या रिपोर्टाची इतलो वाट पळोवपाची कितें गरज आसली. आमचो हे गजाली खातीर आमी जो सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस आसा नॉर्थ गोवा ताका काँग्रेस पक्षाच्या वतीन लेटर केला आनी ताका सांगला की इमिजिएटली जो कोण इंजिनियर ऑफिसर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो नाजाल्यार कोणूय जर मनीस हे गजालीक जबाबदार आसत जाल्यार ताजेर FIR इमिजिएटली रेजिस्टर करा आनी एक्शन घेया म्हणून. कित्याक फाटले कांय वर्सां पासून आमी पळयल्या की गोंयांत फाटले 5 वर्सांत 71 लोक शॉक येवन मेले इलेक्ट्रिसिटीचे. तातूंत कितलेशेच जाण लायन हेल्पर जावं लायनमॅन आसा आनी हो जो ट्रेंड आसा लायन हेल्पर लायनमॅन मरपाचो हो स्टॉप जायना. आनी जो आमी पुलिसांची इन्व्हेस्टिगेशनाची स्पीड पळयल्या जी स्लो स्पिडीन जाता हाजे वयल्यान एक गजाल सिद्ध जाता की एक सामान्य मनशाचे जिवाची किंमत व्हडलीशी ह्या सरकाराक आनी पुलिसांक ना. कित्याक होच जर कोण राजकारण्याचो सोयरो आसलो, कोण व्हडल्या बिझनसमॅनाचो सोयरो आसलो किंवा कोण पावरफूल मनीस आसलो जाल्यार म्हाका दिसता इतले दीस अशें स्लो संतगतीन इन्व्हेस्टिगेशन जावचें नासलें. केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह 1 मे ते 3 मे मजगती गोंयांत उत्तरेत जाहीर सभा जातली म्हूण तानावडे सांगता. सत्तरी, बार्देस, दिवचले, पेडणे, तिसवाडीत हे खेपे BJPक मोठी लीड म्हूण श्रीपाद भाऊ उलयला. मुख्यमंत्री म्हणटा दोनूय सुवातार BJPक मोठे बहुमत. केंद्रीय संघटन मंत्री BL संतोशान कोर कमिटी आनी आमदारांची बसका घेवन दोनूय सिटांचो नियाळ घेतलो. आमच्या पार्टीचे संघटन मंत्री आज रिव्ह्यू घेवपा खातीर आयिल्ले. ओके, BL संतोषजी मेन संघटन मंत्री पार्टीचे. आमी सगळे बसून पूर्ण दोन्ही इलेक्शन दोन्ही कडलो रिव्ह्यू घेतलो. 100% आमी खूब बऱ्या मार्जिनान सांगला तशी दिसता. ज्या जाग्याचेर ती रॅली जावपाची आहा पब्लीक मिटींग थंय पळोवपाक वयतले आनी त्या नंतर मागीर दक्षिण गोवा पार्लिमेंटरी कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जे सगळे मतदारसंघाचे आमदार, पार्टीचे अध्यक्ष, प्रभारी आनी प्रमुख कार्यकर्ते हांचे कडेन ते रिव्ह्यू घेतले आनी तेच्या नंतर मागीर परत उत्तर गोंयांत म्हापसा आमच्या ऑफिसच्या कार्यालयात थंय ते रिव्ह्यू घेतले. उत्तर गोंयचे सगळे आमी थंय आपयल्ले आसा. कितें टार्गेट कितें दिला? टार्गेट दोन्ही जिखतात आमी 100%, 100% जिखता आमी. प्रधानमंत्रीची जी सभा आसा आज विनोद तावडेजी येतात, आमचे ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी, आणि आमचे होम मिनिस्टरची सभा ही 1, 2, 3 मेच्या दरम्यान जातली. 1, 2, 3 तारखेर आणि बारीक बारीक सभा ना ही सावथाक जाली ती नॉर्थाक. सत्तरी, डिचोली, मागीर बार्देस, तिसवाडी आणि नंतर पेडणे. सो देर वील बी फायट बिटवीन RG आणि काँग्रेस. कोण दिसता तुमकां टफ? ना काँग्रेस इज तुका हां काँग्रेस शेवटी तांची एक वोट बँक आसा न्ही. म्हाका दिसता सेकंड काँग्रेस. आणि RG काय ना तर ना हांव अशें काय म्हणना. प्रत्येकान आपल्या कामाचेर लोक तांकां वोट दितले. कितें इम्पॅक्ट जातलो असो तुमकां दिसता? ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.